इल्लिगल मनीस सिसोदियाक अरेस्ट केल्लो आसा. ही केस कित्याक ताका अरेस्ट केला? ही केस हातून स्कॅम कितें आसा कोणूच सांगूंक शकना. BJP स्वता कन्फ्यूज आसा की हो लिकर पॉलिसी स्कॅम म्हळ्यार कितें तो. तांकां विचारल्यार एकटो म्हणटा 1 कोटीचो स्कॅम, एकटो म्हणटा 100 कोटीचो स्कॅम, एकटो 1000 कोटीचो, एकटो 10,000 कोटीचो. हांकां स्वता खबर ना की हो स्कॅम कितें तो. हातून मनीस सिसोदियाक जी तांणी खुबदां आपोवन बरेचशे प्रश्न विचारले. फक्त प्रश्न विचारूंक ना, कमीत कमी 500 तरी रेड केल्ले आसा वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर ह्या स्कॅमाच्या नांवार. फक्त मनीस सिसोदियाच्या ऑफिसांनी तांच्या घरान रेड मारली, तांच्या बँक लॉकरान तांणी उगडले, तांच्या गांवान सुद्दां वचून तांच्या बापायचें जें पोरणें घर आशिल्लें थंय रेड मारली. 1 रुपयाचो भ्रश्टाचार मेळूंक ना. पूण काल तांकां परत एकदां आपोवन इल्लिगली कसलोच पुरावो नासतना ताका अरेस्ट केल्लो आसा. अशी खबर मेळ्ळ्या की तांकां डायरेक्ट ऑफर केल्ली की बाबा तूं अरविंद केजरीवालाच्या फाटीन सुरो घाल, ताजी साथ सोड, तूं BJPन यो आनी 30-40 MLA घेवन यो, BJPचो सरकार आमी घडयता दिल्लीक आनी तुका मुखेलमंत्री करता. हें ताणें रिफ्यूज केलें म्हणून काल ताका परत एकदां CBIन आपयलो आनी इल्लिगल ताजो अरेस्ट केलो. आनी आमी पळयता की फक्त सिसोदिया सारके प्रामाणीक मनीसूच अरेस्ट जाता. जे खरे आरोपी आसा, जे खरे गुन्हेगार आसा, जे खरे क्रिमिनल आसा ते सुशेगाद भोंवता. आज गौतम अडानी सारको जो व्हडलो स्कॅमस्टर आसा ताजें नांव घेवपाक सुद्दां नरेंद्र मोदीक कापास जातली. नांव घेवपाक सुद्दां नरेंद्र मोदीक कापास जातली. कित्याक 2014च्या इलेक्शना पयलीं होच नरेंद्र मोदी अडानीच्या विमानांनी भोंवतालो आनी 2014 प्रधानमंत्री जातकच आपल्या विमानान गौतम अडानीक भोंवयतालो. तांची दोस्ती कितें आसा सगळ्यांक खबर आसा. आनी नरेंद्र मोदीन आमचो देश अर्दो विकून काडून अडानीक दिल्लो आसा. तो एक एक्चुअली नेशन वायड प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द अनडेमोक्रेटीक अरेस्ट ऑफ दिल्लीचो डेप्युटी CM बाब मनीस सिसोदिया जो काल अरेस्ट केला. दॅट इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकशाहीचो खून. आनी जेन्ना आमी लोकशाहीचो खून हें आयकता तेन्ना आमकां याद जाता 1977चो एमर्जन्सी. तो म्हाका दिसता आमच्या स्वातंत्र्या नंतर लोकशाहीचो सगळ्यांत व्हडलो खून जाल्लो. आनी 1977 इंदिरा गांधी सरकारान एक कायदो काडलो. सगळे कॉन्स्टिट्यूशन, सगळे फंडामेंटल रायट्स सस्पेंड केले आनी एक मिसा कायदो, मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल सेक्युरिटी ॲक्ट हो कायदो काडलो. आनी ह्या कायद्यान जे जे तांच्या विरोधान उलयताले, जावं ते पॉलिटिकल ऑपोजिशन आसूं, जावं ते मिडियाचे मनीस आसूं, लेखक आसूं, कलाकार आसूं, इंटलेक्च्युअल, कोणूय तांच्या विरोधान उलयताले तांकां आयज दिल्ली कितें चलता तेजें एक क्लियर सिग्नल आख्खे इंडिया गेलें. कितें दिल्लीक BJP आम आदमी पार्टीक भियेलाय, सामकें भियेलाय. तेमी जायते ट्रीक यूज केल्यात. पयले असेंब्ली इलेक्शनान ट्रीक यूज केल्यो, फाटीं MCD इलेक्शन जालीं, आख्खे सगळे मिनिस्टरान कॅम्पेन केलें पूण तेजी मेजॉरिटी जावंक ना. मेजॉरिटी जायना आसतना पासून तेमी तांचो मेयर करपाक जायते डिले केले, जायते लफडे केले पूण तांचो तेंय जावंक ना. वयता थिंगा ते फेल जायत आसा. आम आदमी पार्टी ते फोडपाचें ट्राय केलें. जशें मनीस सिसोदियाक सांगा ते पळय ताका ऑफर दिल्ली आम आदमी फोडून त्या सायड BJP घेवन CM जावपाक, ती तांची सक्सेसफूल जावंक ना. तांणी पयलो आमच्या सत्येन जैनाकूय भितर घातलो आहा. कितलेच म्हयने जाले आजून तो भितर आहा पूण तांकां आजून कांयच हे लिकअप स्कॅमाचें कांयच मेळोंक ना. आनी अल्टिमेटली आतां तांचो मेयरूय जालो ना. आतां 2024 लोकसभा इलेक्शन आहात, ताच्या पयलीं तांकां जाय आम आदमी पार्टी काबार जाल्ली आनी ताका लागून आयज सिसोदियाक तेमी अरेस्ट केला. आज मनीस सिसोदिया जो इंटरनॅशनली रेकॉग्नायज्ड दी बेस्ट एड्युकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाका लिकर पॉलिसी फाटल्यान इल्लिगली काल अरेस्ट केल्लो. अदानी जो इतलो पयशांचो घोटला केल्लो ते अदानीचे जेन्ना पार्लमेंटान विचारलें, जेन्ना सगळे मेंबरांनी विचारलें की वाय इज ही सेट फ्री, तेन्ना जबाब कोण दिना. आज अदानीचे उलोवपाक कोण मुखार सरना पूण मनीस सिसोदिया आसलो जे कोण धाकटो KG1 भुरगो जावन इस्कुलाचे 10th भुरगे पास जाता, कॉलेजी भुरगे पास जाता,
हो जो यूथ जो आहा आख्खो इंडियेचो यूथ, गोंयचो यूथ, दिल्लीचो यूथ, पंजाबचो यूथ जो सगळो एक मनशाक पळयता की पॉलिटिकल चेंज, एड्युकेशन सिस्टम, आज जितली जी भुरगीं आज तुमगे प्रेसाची जितले हे पुलीस आहा, जितले तेंगे पुलिसाची भुरगीं आहा, आज दे आर लुकिंग एट दी एड्युकेशन चेंज इन दिल्ली and the same which is going to get replicated in Punjab. जेव्हा हो चेंज जाल्लो मनशाक तुमी आज भितर उडयता. 95% of everybody who is working in the government, not in the government, is investing in LIC. आपल्यागे भुरग्या पासत. This is the norm. हे धाकटे आसतना आमी LICचे आम कितलो विश्वास आहा आनी ते LICचो पयसो आज अदानीन यूज केल्लो आहा आनी अदानीन तो पयसो व्हरोन आज लुटलेलो आहा. तेजेर कोण उलयना. एड्युकेशनाचो मनीस आज शिक्षण जे आहा जे इंडियेक आज एग्जाम्पल दिता तेजेर आमी मुखार सरले आनी तेजेर आमी ताका अरेस्ट करता. वी कंडेम दीस and the whole of Goa condemns, because everyone who wants their child to get educated in the best way possible, एड्युकेशनाक पयस लागपा शिरी पडना. आमी सदांच म्हणटा की जे कोण गरीब जावं या गिरेस्त जावं सगल्यांक एड्युकेशन इक्वल जावं तो एक कॉन्स्टेबल जावं ताका पगार कितले आहा जावं LDC जावं PI जावं कोणूय हेड रिपोर्टर जावं कोणूय जावं इन द डिपार्टमेंट पगार कितले आसा ताका. एवरीबडी शूड गेट इक्वल एड्युकेशन एंड यू ऑल एग्री टू दिस.